गीत घेऊया पेज 4 A7. देवाच्या दोंगरात चढूया, ताच्या मंदिरात जमूया. देवाच्या दोंगरात चढूया, ताच्या मंदिरात जमूया. सर्वेस्पराचो परत so doंगरा परस वता. सर्वेस्पराचें मंदिर सगळ्या परसून वतें. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान करीत भाशेन बोअनेर्गीस एल्विम हाचे पासत मागुया. तो आपलो जल्माचो 60वो दीस म्हूण 60वें वरास म्हूण समोर रमता. ताचे पासत देवाची भलायकी सदांच ताचे वर आसूं आनी तशेंच देवाचे कृपेन आपले जिवीत देवाचे कुशे प्रमाणे सदांच ते फुडें व्हरूंक म्हूण ताचे पासत ह्या मिसा बलिदानान मागुया. तशेंच बरे भलायकी पासत रोजार्डियो डिकोस्टा, विनय डिकोस्टा, मारिया अगस्तीन फर्नांडीस आनी जोविटा डिकोस्टा ही सगळीं देवा पासत देवा लागीं मागतात आपले बरे भलायकी पासत. तेंचेर देवाचे शुभम आशिर्वाद आनी तशेंच देवाचे स्पश्टान बरी घोटाय आनी बळ तांकां मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सर्वेस्पर देव सदांच आमच्या जिवितान बऱ्योचश्यो विस्मितां म्हूण करता. पूण आमच्या कुड्डेपणा पासत आमकां त्यो स्पश्टपणी दिश्टी म्हूण पडनात. आमच्या स्वार्थाक लागून आमकां त्यो वळखूंक जायनात. पूण तरी पूण देव सदांच आमचे पासत ह्या संवसारान म्हूण वावुरता आनी त्या पासत आमी सदांच देवाक आर्गां आनी दिनवासणी म्हूण दिवंक जाय अशें आयच्या वाचपा वरवीं आमकां तो संदेश म्हूण मेवता. पूण आमच्या पातकांक लागून आमी सदांच देवाक केन्ना केन्ना आमी शिणता. आमच्या जिवितान कांय जायना तर आमी देवा पासत पयसपूण वेता. पूण तरी पूण देव आमकां सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां परतून एक न्याय जिवीत दिता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांगपाक मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी बुजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयताय त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलोले चिठी वेले वाचो. भावां भयणीनो, आनीकूय हांवें सांगची गरज आसा. गिदेवानाचे, बारकाचे, सॅमसनाचे, जेफ्ताचे, दाविदाचे, सामुएलाचे आनी प्रवाद्यांची हांव खबर करूंक लागल्यार म्हाका वेळ आसचो ना. भावार्था वरवीं तांणी राष्ट्रां जिखून घेतली, नीत स्थापली, बसायलोले तें तांकां मेळ्ळें. तांणी शिवाचे तोंडां दांपली, उज्याची आखटी पालयली,
पासलोले तोरसादींतले ते वांटवले. ते ओसोक्त आसले पूण गोड जाले, झुजांत बलिश्ट जाले आनी पोरक्या फौजांक तांणी पेल्यान शेवटिले. बायलांक गोव मेळ्ळ्यांतलो जिवंत जावन परते मेळ्ळे. थोडीं जाणां उदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जिवंत जावचे खातीर आपली सुटका करूंक दिनासतना कोश्ट दोग भोगूंक तयार जालीं. थोड्यांनी मस्कुऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी खोडे सांकली आनी बोणकोंत भोगल्यो. तांकां फातरायली, तांकां चिल्ली, तांकां तोरसादीन मारली. शेळ्यांचे आनी बोकड्यांचे छाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायली. तांकां संवसार पुरतो नासलो. ती ओरोण्यांत आनी दोंगराचेर पळोवन भोंवतालीं. भुंयारांनी आनी जमनीचे दोळ्यांनी जियेलीं. ह्या सगल्यांनी भवाताक वीर भक्तांची साक्षी दिली. तरी आसतना देवान बसायलोले तें तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान अदीक व्हरती येवजण थारायलोली आसा आनी ती सगळीं फकत आमचे बरोबर सोपुर्णायेक पावलोली ताकाच जाय. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. म्हणया सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. तुजी भक्ती कोत्तोल्यांक तुवें निर्भिल्ले. तुका शेरोणा येतोल्यांक तुवें फावो केलें. केद्द व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगळ्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. मनीस लोखंडां मानतात तेन्ना तुजे गोपान तांकां लिपोवन आश्रो दिताय. जिबो वाद विवाद कोत्ता तेन्ना तुजे तोंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. गोड दुर्गांच्या शारांत ताणें आपले मोगाची विस्मिता म्हजी खातीर करूंक दाखयली. देखून हांव सर्वेस्पराक वाखाणटा. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. आकांताचे वेळा हांवें म्हणलें, हांव सारकोच तुजी नोदरे भायर पडलां. पूण आदार मागून तुका उलो मारतनाच म्हजी विनोती तुवें आयकून घेतली. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलोल्यांक सर्वेस्पर कोटिनायेन फारीक करतलो. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. उद्गाराक उबे रावया. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy, 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 soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy, 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 soy.
सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मार्को परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिश्य दर्याचे पलतडी जेरुसलेमाच्या मुल्कान पावले आनी थंय होड्यांतलो भायर सरतना मेल्लो आत्मो बसलेलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधीन आपल्या भिरांत केल्लें आनी साखळींनी लेकून कोणाच्यानूच ताका बांदून जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी साखळेंनी बांदलेलो. पूण ताणें साखळ्यो तोडल्यो आनी कोडेय मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दमावूंक जायना आसलें. दीस रात वयल मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडून तो सदांच समाधींत आनी दोंगरांनी आसतालो. पयस थावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू, भोव वर्त्या देवाचे पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनंती करतां, म्हाका दोगडायंक नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलेलें, मेल्ले आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव स्नेहभाग, कित्याक आमी खूब जाण आसा. आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जबार प्रार्थनान मागतालो. थंय दोंगरार लागीं डुकरांचो एक व्हड हिंद चरतालो आनी मेळ्ळ्या आत्म्यान तांचे लागीं अशें मागलें, आमकां त्या डुकरांनी धाड. ताचे भायर आमकां वचूंक, तांचे भितर वचून आमकां रिगून रावून दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेल्ले आत्मे भायर सरून डुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2000 डुकरांचो तो आख्खो हिंद व्हड नेटेन धांवलो आनी ऊंच वचून कोडशा वेल्यान उडकी मारून उदकान बुसकोळून मेले. तांचे राखणे पळून गेले आनी नगरांत आनी शेतां मळ्यान ताणें ती खबर कळीत केली. आनी कितें जाल्लें ते लोक पळोवंक आयले. आनी जेजू सरशी येवन देवसार कश्टायलेलो तो मनशाक थंय बसलेलो आंगला वेली न्हेसोवण्यो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन ती घाबरली. देवसार बसलेल्याक कितें घडलें आनी डुकरा विशयी कितें जाल्लें तें दोळ्या मुखार पळोवन ताणें हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतले भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागले. आनी तो होड्यार चडटाना देवसार कश्टायलेलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगाता रावूंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका म्हणलें, तुज्या घरच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपल्या काकुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो करण्यो केल्ल्यो त्यो दाकापोलीस प्रांतान परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करचे वरवीं आमकां घटाय बळ शक्ती आनी तशेंच पवित्रपण म्हूण आमकां दिता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, एके भाशेन देवसार बसलेलो हो मनीस बरेंच म्हूण कश्ट आपल्या जिवितांत तें सोंसले. पूण जेजू येता तें पळोवन धांवून तो जेजू सरशी म्हूण गेलो. पूण कितलो म्हूण प्रयत्न आमी करता ताचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाय. जर खरेंच आमी सगळें कितें जेजूच्या हातीन म्हूण दिता आनी भावार्थान विश्वासान आमी फुडें म्हूण व्हरता, तर खरेंच आमकांय सोडवण मेळटली. तरी आमी बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच देवाचे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवन भावार्थान विश्वासान ताचें उतर आमच्या जिवितान नियाळूंक आनी तशेंच आमी फुडें वचूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या बलिदानान आमी मागुया.
तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारां आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायन आयकून घे. ही अवेचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आनी मेळ्ळोली वॅक्सिना वरवीं सफळ करपा मेळोंक म्हूण आदार तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 33 सीट 13. शेतांतली सगळी कसांनी बियां, सोमीतली सगळी फुलांनी पिकां, मोको तो वावराचो, संतोष तो कश्टांचो, पोरुमेंत आमच्या जेवणाचो. मोको तो वावराचो, संतोष तो कश्टांचो, पोरुमेंत आमच्या जेवणाचो. दोरी बापा दाना, दाना सोबार, घडून तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावंक एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजें सोडवून आमकां लबय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता. थीर बरवाशान ताचे मोहिमेक येण्याक उतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मारूंक सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासन तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत. पातकाचें भक्षण मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुज्या कुसांनी पूर्ण जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आंतोनियो डिकोस्टा, जोकिम एम फर्नांडीस आनी मेरिन्यो मारियानो मेंडेस हांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेल्यो, तशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर त्यो मेल्यो, तशेंच ताचे बरोबर त्यो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागवेन जजे भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुमचे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत सदांच हाची रसाय म्हण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 71 D43.
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणीचे ह्या जेवणान तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदां स्थिर उरूं आनी वाडत वचूंक हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकण्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज 94 F19. आयल्या सोम्या मुख्यून तान्यून पुनाता संतोष पुरीत वेता. जिविताचो उंडो उंडो शिवून सेवा करून तयार जाल्या. सगलोले तुवें आमकां जेजू सोम्या. Soundcheck this wonders word sokliak. Kazamin amchat gelo tat atmo. Sol todo ruch mogatso uzon. Ailya somya bogyo danyun. Punata santos burit veta. Jivitato